जेजून घडलेली पवित्र सभा एक. या सगळ्यांपैकी कोण सारको आणि कोणाच्या सारखे ना म्हणून कशें कळचें? तुमच्या मागण्याचे बूक आणि परत जायनात देखून तुम्ही आमचेच मागण्याचे बूक तुम्ही वापरचे आणि काले उलयता म्हणटा फादर तांचे शर्मा आसा कितले बरे तुमचे शर्मा काले फादर. जो कोण क्रिस्त जेजूक कातोलीक पवित्र सभेंत पाटलाव करून येता ताका हे पंगड आशिल्ले वरवीं पवित्र सभेक बरेंपण जाता की या वायट जाता? असले पुरा घुसपडीच्यो संगती आमच्या मंगळुरांत जायत्यो घडोवन आसात. तांचे कडेन ना, कातोलिकां कडेन तो ना. आणि देवान तो लिपोवन दवरला आनी तो लिपोवन दवरलो बुकय आसा म्हाका सांगला. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत. समट आनी सावाला जेजून ताच्या निमाण्या जेवणा वेळार ताच्या शिसां पासोत मागणें केलें, बापा ते समेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय आशिल्लें बरीं, ते समेस्त एक जावं आनी तो वळू तुवें म्हाका धाडलें म्हणून ते सत मानतले म्हणून जेजून मागणें केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. जुवांवची सुवार्त 17 अध्याय वळू 21. हातूंत कितें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार एकवट साक्ष दिता. साक्ष सोम्या जेजू क्रिस्ताक. आज पवित्र सभेंत आमी पळोवचें जाल्यार सगळ्या संवसारार जायते पंगड आसात, लागीं लागीं 50,000 मुसोर. हे पंगड आशिल्ले वरवीं पवित्र सभेक बरेंपण जाता की या वायट जाता? ह्या विशयांत आज आमी ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयांत जाणा जातले. आमच्या संगी ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक मानादीक दोतोर जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना आमचे संगी आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका स्वागत करता. देव बरें करूं फादर, देव बरें करूं. समट आनी सावाला फादर, पवित्र सभेंत मस्त पंगड आसात. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे लागीं लागीं 50,000 पंगड आसा म्हणटात. कातोलीक पवित्र सभा, प्रोटेस्टंट, ऑर्थोडॉक्स, ताजे उपरांत हेर न्यू लायफाचे पंगड आनी पुरो अशे आसात. आतां हर एकलोय कितें म्हणटाय म्हूण सांगला, म्हजो पंगड करेक्ट म्हूण सांगता, सोमा आसा म्हणटा हर एकल्यान म्हणचें. तशें म्हणटा आसतना ह्या सगळ्यां पैकी कोण सारको आनी कोणाचें सारकें ना म्हूण कशें कळचें? सवाल इल्लें कश्टांचें आनी जाप भोवशा लंबायक दिजय पडटा. ओके. पयल्या सुवातेर तुमी प्रास्तावीक उतरांत उल्लेख केल्ल्या बरी जेजून घडलेली पवित्र सभा एक, ती कातोलीक सगळ्या संवसाराची, ती पवित्र, ती अपोस्तोलीक. आनी निजाय की आज सगळ्या संवसाराचेर इतले वांटे फांटे आसात ते बेजाराची गजाल. थोडे म्हणटात 40 आनी 5,000, थोडे म्हणटात 50,000, थोडे म्हणटात 60,000. आमकां अंको संको त्या त्या खंयच्या रितीन ती समिक्षा करून काडल्या ताचेर होंदून आसता. तुमी सवालांत उल्लेख केलो की कातोलीक आसात, ऑर्थोडॉक्स आसात, प्रोटेस्टंट आसात. आतां पयल्या सुवातेर कातोलीक पवित्र सभेन हांव उलयता आसतना रोमी कातोलीक सभा ह्या पापा साहेबाच्या हाताखाल आसचें. आतां तांतूं पंगड म्हणून नात, पूण विविध रिती आसात. आतां आर्मेनियन रायट म्हणटात, बिझांटिनियन रायट म्हणटात, अलेक्झांड्रियन रायट म्हणटात, एंटियोकियन रायट म्हणटात. म्हळ्यार लितुर्जींत वापरच्यो रिती. कितें म्हळ्यार त्या त्या गांवांत आतां इथिओपियाक गेल्यार तांच्या संस्कृतीक सरी जावन अलेक्झांड्रियांत आदिमाग या इजिप्तांत म्हणचें जाल्यार तांच्या संस्कृतीचो परिणाम पडून थंयसर मागणी करची रीत इल्लीशी आमी लातें रितीन करच्याक फरक आसा. देखून आमकां दुसऱ्यो दुसऱ्यो रिती मेळटात, पूण पंगड नात. कित्याक ते सगळे पापा साहेबाच्या माथाखालत आसात. एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ, एक पवित्र सभा ते मानून घेतात. हर एकले पापा साहेबाच्या हाताखाल पात्रियार्क आसात. पूण आमी ह्यो रिती, रायट्स कितें आमी म्हणटा इंग्लीश, रिती आमी सांगात घाल्यो जाल्यार 23 रिती आसात आनी आमची लातेनाची 26वी रीत आसा. तश्यो 26
रिती आमकां मेळटात. हां ताच्या सांगाता सांगाता पयल्या विश्व वातिकन सभे वेळार ओल्ड क्रिश्चन्स म्हणलो एक पंगड आतां परत कातोलीक पवित्र सभे सांगाता संबंद दवरून आसा. तांची मागण्याची आनी लितुर्जीची रिती इल्लीशी ताफावत आसा आनी आमची रोमी कातोलीक सभा ती मानून घेता. देखून सगळ्या संवसाराचेर पापा साहेबाच्या हाताखाल असले सकड लात ते रितीचे मात्र म्हणूंक जायना. आतां कित्याक की ताफावत पळयता आसतना त्या त्या संस्कृतींत देवाचें उतार प्रगट करता आसतना थंयसर ताका जाप आमकां केल्ल्या उगडापणाक जाप दिता आसतना लितुर्जींत थोडो थोडो व्यत्यास आमकां पळोवंक मेळटा. तें एक स्पश्ट. आतां ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव विशयांत उलयता. हांवें गेल्या ते फावटी उल्लेख केल्लो आसा. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पवित्र सभा जेरुजलेमांत वाडली, आंतियोकांत अलेक्झांड्रियांत वाडली, जेरुजलेमांत वाडली आनी कॉन्स्टँटिनोपल ह्या उदेंतींत वाडली म्हळें. आतां उदेंतीची पवित्र सभा आमी पळयली जाल्यार ऑर्थोडॉक्स सांगाता मेळिल्लें पळयता आसतना उदेंतीच्या युरोपांत ह्या उदेंतीच्या राष्ट्रांनी खंयसर आसा ते हर एक कडेन पात्रियार्क आसात. हर एक कडेन ऑर्थोडॉक्सा मध्ये आनी तांचीच म्हणली कातोलीक पवित्र सभा तांची विस्तारलेली पवित्र सभा आसा. हर एकलो पात्रियार्क इक्वल एकलो आनी एकल्याचेर दबाव घालिना. तशें जाल्ल्यान तांचे मदें गांवाक सरी जावन फाराक आसात. देखून त्या त्या राष्ट्राक सरी जावन आमकां ऑर्थोडॉक्सा मदें पळोवंक मेळटा. पूण तुमी उल्लेख केल्ले पंगड म्हणटा आसतना आमी विशेश करून प्रोटेस्टंट बॅकग्रावंडांतल्यान काणयचे. आतां प्रोटेस्टंट बॅकग्रावंडांत ती मेन लायन चर्चीस म्हणून सांगतात. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साऊथ इंडिया, एपिस्कोपेलियन चर्च अमेरिकांत, इंग्लंडांत आंग्लिकन चर्च. दीज आर कॉल्ड मेन लायन चर्चेस एमंग द प्रोटेस्टंटा मध्ये मेन लायन चर्चेस म्हणून आसात. आतां प्रोटेस्टंटा मध्ये विशेष करून मार्टिन लुथर वस्तू नवसरणी हाडच्याक ताणें प्रयत्न केल्ले, नवें सांव हाडिल्लें ताणें. ताचे उपरांत झ्विंगली म्हणून आसा, कॅल्विन म्हणून आसात. 500-600 वर्सां आदली गजाल. तांणी कातोलीक पवित्र सभेच्या चिंतपाप्रास विरोध रितीन विशेष करून वांजेलाचें ह्या पवित्र पुस्तकाचें उतार मात्र पुरो. देखून पवित्र सभेचे संप्रदाय नाकात, पाप साहेबाचें शिकोवण नाका, सोला स्क्रिप्तुरा म्हळ्यार वांजेल मात्र ह्या देवाचे उतार मात्र, सोला फिदे भावार्थ मात्र, दुसऱ्यां खालें नाका, सोला ग्रासिया कुरपा मात्र, कुरपा पुरो, भावार्थ पुरो, वांजेल पुरो म्हणून सुरू केलें नवें चिंताप. आतां हें नवें चिंताप दुसऱ्या राष्ट्रांनी दाखल्याक अमेरिका येता आसतना ती एपिस्कोपेलियन इगर्ज माता कितें इंग्लंडांत आंग्लिकन आसली एपिस्कोपेलियन जाली. आतां तांचे मदें थोडे लोक दाखल्याक बॅप्टिस्ट चर्च म्हणटा आमी बारीक रिगरस रितीन पर्सनल कन्वर्शन आपणाचें कन्वर्टरपण आपणाच्या जिविताचें रुपांतरपण म्हणटा आसतना एक विशिश्ट दिश्टावो घेवन खाली आपणें कन्वर्टर जायचें जाल्यार हें उतार आमकां गरजेचें पडटा. देखून पर्सनल कन्वर्शनाक एम्फसीस दिलें. आतां तें आंग्लिकनांत एपिस्कोपेलियन वचून थंयसर मुखार वता आसतना आतां त्याच रितीन पेंटेकॉस्टल म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याक तांणी चड एम्फसीस दिलें. पवित्र पुस्तका विशयान उलयल्यार पवित्र आत्म्याक चड बळ दिलें आनी देखून तो पेंटेकॉस्टल ग्रूप उब जालो. आतां विशेश आतां कितें म्हळ्यार ह्या प्रोटेस्टंट पंगडा मदें हर एकलो देवाचें सुवार्ता प्रगट करता आसतना, देवाच्या लागीं मागता आसतना, देवाचें आपणाक एक दर्शन मेळ्ळें जाल्यार पर्सनल रेवलेशन तें तो रुपीत करून देवाचें उतार आपणाच्या रेवलेशना सरी जावन पंगड बांदता. आनी ताका सरी जावन दुसरे पंगड जालेले आसात. दुसरे पंगड जालेले आसात. आपणाक देवान दर्शन दिलां, त्या दर्शनाक सरी जावन आतां कितें जाता म्हळ्यार कातोलीक पवित्र सभेंत उलयता आसतना देवाचें दर्शन म्हाकाय मेळोवंक पुरो, तुमकांय मेळोवंक पुरो, पर्सनल रेवलेशन आशित. पूण कातोलीक पवित्र सभेंत पर्सनल रेवलेशनाक चड एम्फसीस मेळना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उगडापण कितें आसा तें क्रिस्त जेजू थंय आमकां मेळ्ळां आनी भावार्थान तें जियोवच्याक ताका सरी जावन पवित्र सभा आमकां वेळा काळाक सरी जावन शिकोवन दिता. आनी विशेश करून आमकां पापा साहेबांतावन आमकां ती शिकोवन मेळटा आसतना ते पंगड जावन आसनात. पूण तसलें सांगाता घालचें आमकां प्रोटेस्टंट पवित्र आमकां एक मुखेली म्हणून आमकां मेळना. देखून हर एकलो
ताचे चिंता आप घेवन मुखार वता आसतना पंगड रुपीत जावन एका तावन आनी एकाक पंगड उपजाल्ले आसात. आतां मॉर्मन्स चर्च म्हणटात, चर्च ऑफ लॅटर डे सेंट्स. आतां अमेरिकांत बारी युटा म्हणल्यार तांचें हें आसचें कॅपिटल कितें म्हणटात मुखेल जागो आसचो. आतां आमच्या हैदराबादांत तांचें एक सेंटर आनी पुरा आसा, भारतांत ते आसात. आतां तांचो कितें म्हणटा स्थापक तो म्हणा लागलो आळे तें पवित्र पुस्तक कितें दिल्लें आसा पळय तें ह्या क्रिस्तांव आनी काथोलिकांनी बरें करून पाळूंक ना. देखून म्हाका एक रेवलेशन जालां, तो बूक तांचेरचो काडला, तांचे कडेन ना, काथोलिकां कडेन तो ना, आनी देवान तो लिपोवन दवरला, आनी तो लिपोवन दवरलो बुकय आसा म्हाका सांगला. आनी त्या जाग्यार वचून ताणें उस्तिलो बूक मेळ्ळो आनी त्या बुकाक सरी जावन कितें आसा त्या बुकांत आसलें सोमात त्या बायबलाक आनी आमच्या बायबलाक मस्त फरक आसा. ही आतां 100-200 वर्सां आदली गजाल हांव उलोवन आसा. ताचे उपरांत तो कितें म्हणा लागलो, पवित्र पुस्तक मात्र फावना, देवान म्हाका दर्शन दिलां, देखून पवित्र पुस्तक सांगता म्हजें दर्शन गरजेचें. देखून म्हजे पाटलावदार कोणात, जेजूचे पाटलावदार प्रासळ म्हजे पाटलावदार कोणात, तुमी म्हजी शिकवण आयकूंक आसा आनी हांव कशें पवित्र पुस्तकाचो विवर दितां त्या प्रकार तुमी चलोवंक आसा. आतां हर एका पंगडांत ह्या ल्हान ल्हान सॅक्ट्स आमी कितें म्हणटा विविध पंगड, ताचो स्थापक कोण आसा त्या स्थापकान सांगिल्लें गरजेचें. त्या स्थापकान सांगलें चिंताप तें सायंटॉलॉजी जावं पुरो तें तात्वीक रितीन नैतिक कितें दुसरे वांटो घेवन गेलेलें आसा. आतां थोडे पटी आंग्लिकन पवी सभेन जाल्यार तितलेंच, आनी एक काजार जावं सो समाजसो रायाक उदेल्या वेळार तशें जाल्यार परमिशन रोमान तावन पाप साहेबान मेळनातल्या वेळार पाप साहेब कोण म्हजो मुखेली, इंग्लंडांतल्या पोविसो मुखेली हांव निर्धार करतां, देखून विवाह विच्छेदन कांय प्रॉब्लेम ना. आनी 1000 आपणाच्या गरजांक सरी जावन कॉम्प्रमायज करून पंगड जाल्ले आसात. देखून पोवीस सभेंत उपजाल्ले पंगड विविध कारणां खातीर आसात आनी हर एक पंगडाची चरित्र कितें म्हणलें समजून घेवचे प्रयत्न करीत जे खंयच्या कॉन्टेक्स्टाचेर आयलें. बायबल एक आसा त्या विशयान, विशेश करून प्रोटेस्टंट बायबल, थोडे बूक ते आमी वापरचे बूक थोडे वापरनात. प्रोटेस्टंट बुकाक सरी जावन काणयलो जाल्यार थंय तावन त्या मनशांच्या धोरणाक सरी जावन चिंतपाक सरी जावन या तांकां देवान पर्सनल उगडापण केलां म्हणून पंगड जाल्यात. आनी पंगडा मदें वांटे फांटे जाल्ले आसात, राजकीय कारणाक जाल्ल्या खातीर आसात, पयशांच्या कारणा खातीर जाल्ले आसात, चिंतपांत फरक पडोवन ह्या व्यत्यास पडोवन पंगड जाल्ले. हे आतां सगळ्या संवसाराचेर लगभग 5.5 तावन 50,000 मुसोर पंगड जाल्यात. आमच्या कर्नाटकांत म्हणटात सडवणे 8,000 मुसोर पंगड आसा म्हणटा आमच्या कर्नाटकांत. दुसरे सकड सांगात घालचे, पूण प्रस्तुत परिगतेंत तें लेखपाक उक्त्यान कोणी दिनात, कित्याक म्हळ्यार आमकां समस्या आसात, देखून उक्त्यान तें लेख मेळना. देखून येणे तेणे ल्हान कितें म्हणटात पंगड आसून मुजेंत सोमा म्हाका दर्शन मेळना देवाचें ह्या रितीन मुखार वचचें पळोवंक मेळचें, निजायकी बेजाराची गजाल. आतां ह्या इतल्या पंगडा पैकी आतां सगळे म्हणटात म्हजें कॅरेक्टर म्हणटात, म्हजें समा आसा म्हणटा, ह्या सगळ्या पैकी ऑथेंटीक या एक आपुवंत समा म्हणचे एक पंगड या सभा खंयची गी म्हणून कशें कळचें कोणाकी. आतां लोकांक कान जाता म्हणून जाल्यार सगळे क्रिस्तांव, पूण हांचे पैकी सारको कोण, नीज कोण, ओरिजिनल कोण म्हणलें सवाल येता आसतना कशें एक ताका एक परिहार दिव येता. तो परिहार तितल्या सुलभ आयसो न्ही. आतां दुसऱ्या विश्व वातिकान सभेतावन सर पोवी सभा एकामेका समजून घेवचे प्रयत्न चलून आसा. आतां नीज जावन आमी ह्या क्रिस्ती एकवटाच्या चरित्र्याक वेचन जाल्यार लगभग 120 वर्सां तावन 1901 इस्वे तावनूच एकवटू जाय म्हणल्यार तसले चिंताप वाडोवन आयलेले आसा. आनी अधिकृत रितीन 1929 इस्वे तावनूच आमकां कातोलीक पवी सभेंत ह्या एकवटाक पुराक जावन रावं जाय. दुसऱ्या विश्व वातिकान सभेतावन कंडी जावन सांगाता रावं जाय म्हणल्यार तसलें एक चिंताप स्पश्ट आसा. आतां कातोलिका मध्ये ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांव मध्ये ओरिएंटल क्रिश्चन कितें म्हणटा आमी मेन लायन चर्च असो म्हणटात, चडवणे आमचें चिंताप चडवणे एकच आसा. आतां दाखल्याक
सुरविल्ल्या पोवीस सभेत तिसऱ्या चवथ्या शतमानांत आसतना असिरियन चर्च ऑफ द ईस्ट म्हणटात ते कितें म्हणटात कावन्सील ऑफ नायसिया 320 क्रिस्तशक 325 इसवेंत त्या दाळा जेजू क्रिस्त देवगी मुनीसगी म्हणल्या विशयांत इल्लेशें डिस्कशन जाता आसतना त्या मनशापणाक लक्ती जाल्ल्या विशयाचेर मस्त तर्क चल्लें आनी असिरियाची ती पोवीस सभा असिरियन चर्च ऑफ द ईस्ट म्हणा लागले आमी आमचे इतल्याक रावता आनी तांचो भावार्थ गूण आसा आनी तांचे पैकी माडतिरी मस्त आसात तांचे मदें आनी आमचे मदें ताफावत कांय म्हणचे जाल्यार आमच्या भावार्थाच्या संगतींनी खाली पापा साहेबाच्या हाताखाल नात तशेंच ताचे उपरांत व्हडलें कातोलीक पोवीस सभे आनी उरल्या ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च म्हणटात कावन्सील ऑफ नायसिया जाल्या उपरांत कॉन्स्टँटिनोपल एफेसस हे जाता आसतना तिसऱ्या आनी चवथ्या शतमानांत परतून थंयसर पवित्र आत्म्या विशयां इल्लें डिस्कशन जालें तो निजायके मुनीसगी देवगी म्हणल्या विशयान डिस्कशन जाता आसतना थोडे शब्द रोम लातें वापरतले जाल्यार एने ग्रीक भास वापरतले भाशेक सरी जावन फरक जावन आनी लितुर्जीक सरी जावन परतून थंयसर वांटे जाल्ले जाल्यार 1954 इसवेंत कॉन्स्टँटिनोपल आनी रोम हाचे मदें व्हडलें ऑर्थोडॉक्स आज कितें ऑर्थोडॉक्स म्हणटा आनी लातें पोवीस सभा ताचे मदें व्हडलें डिफरंट जालें ताका एक चारित्रीक कारण आसा चारित्रीक कारण कितें म्हळ्यार हे कॉन्स्टँटिनोपल ह्या उदेंत तेच्या गांवचो लोक वावर करच्याक इटलीच्या दुसऱ्या जाग्यान येताले विशेश करून दक्षिणांत सिसिलीच्या कुशीन बोटी बांदूंक स्टिमरां बांदूंक आनी थंयसर गेलेल्या वेळार ह्या उदेंतीच्या रितीक सरी जावन मिसाचें बलिदान चलतालें ओरिएंटल रायटा प्रकार आतां आमचे सिरोमालाबार सिरोमाला तांची मागण्याची रीत आनी परत दुसरी आसा वीस पेटोवची रीत दुसरी आसा आतां थंय तांचे सांगात आमचे रोमी कातोलीक आसले तें पळयतना आमचें मीस दुसरें आसा आमचें मीस दुसरें आसा हें कशें तें कशें क्रिस्तांव जावचें तांणी येवन पाद्र्याबान सांगलें याजकान सांगलें याजकांनी बिस्पान सांगलें बिस्पांनी पाप साहेबा सांगलें आतां अशें जाता आसतना हांचे मदें इल्लेशे वद्दू वरांट सुरू जालें ते आमचे गी आमचे न्हय गी पाप साहेबान कॉन्स्टंट ह्युबर्ट म्हणल्यार हाका कार्दिनालाक धाडलो हळे हे पुरा समस्या आसात देखून तें समाज समजून कर कितें कर न्ही हे वो पाप साहेबा थंय गेल्लो प्रतिनिधी तितकेशे बळान गेलो आनी म्हणूंक लागलो तुमचे पुरा बदलीचे तुमी ती ग्रीक भास आनी पुरा आनी मुखार नाका तुमी लातें भास वापरीचे पयल्या सुवातेर तुमचे मागण्याचे बूक आनी पुरा जायनात देखून तुमी आमचेच मागण्याचे बूक तुमी वापरीचे आमी कमीर घालनातलो उंडो वापरता तुमी कमीर घाल्लो उंडो वापरतात आनी मुखार तुमी कमीर घाल्लो उंडो वापरनोचो हर एक संगती विशयांत ते उलोवंक लागले हे दोळ पर्यंत 5 जाग्यांनी आयिल्ल्यो पोवीस सभा आपणा इतल्याक बरें करून वाडोवन आयिल्ल्यो आनी सगळ्यो मोगाण आसुल्ल्यो आनी केदळा एका रितीन दरबारान म्हणलें बरी जोर सांगता आरे सायबा तूं कोण म्हाका सांगूंक आयलाय आमी 1000 वर्सांची चरित्रां आसा आनी हें आमी जिवन आयलां एकच फावटी तूं बंद करी जाय म्हणटाय देखून इल्ली जाटापाटी जाली जाटापाटी जाताना थंयसर आसल्या कॅथेड्रलांत आनी आल्तारीचेर एक कागद व्हरून धरलें कागदांत कितें बरयलां म्हळ्यार जर तर ह्यो संगती तूं बदली नाय जाल्यार अनाथेमा अनाथेमा म्हळ्यार तुका इगर्जेंतले वाचून पोवीस सभेंतले वाचून भायर दवरता पोवीस सभेंतले वाचून भायर दवरता म्हळ्यार तूं सर्गा वचनाय तुजी पोवीस सभा कोंडायेची वाट जाता त्या दाडा तो पात्रियार्काक वस्तू बेजार जाले आनी थंयसर पयले ल्हान ल्हान समस्या आसले म्हणे तें एक क्लियर डिविजन त्या वेळाचेर जाल्लें आनी ते तांची वाट धरूनच गेले जाल्यार ओके ओरिएंटल्स ऑर्थोडॉक्स पोवीस सभा थंय तावन बळादीक जावन गेली जाल्यार हेणे रोमाची पोवीस सभा वाडा पूण ते इल्लेशे राजकीय जाले म्हण सांगेत राजकीय जाले या दब्बाळीके जाले म्हणत देखून राजकीय कारणां थोडे पडे चरित्र पळयता आसतना थोडे पाप साहेब म्हणटा मेया कुल्पा म्हजी चूक जाली कातोलीक पोवीस सभेन दुसरे मिस्टेक केल्ल्याक हांव माफी मागता चारित्री संगती खातीर आमी झगडूंक पडचें नाका बदलाक आमी सांगाता रावया देखून 1000 वर्सां ती पंगड काले म्हणटात आमच्या कातोलीक पोवीस सभेत हांव ऑर्थोडॉक्स कितें म्हणटा वांटो जावन सपरेट जावन गेला जाल्यारय आज परतून हे पात्रियार्क लागीं येवन उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा ती एक संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार देवशास्त्रांत आमकां फरक ना तांचें देवशास्त्र आनी आमचें देवशास्त्र उतरां कांय चड उणें आसूं पुरो पूण तातूंत फरक ना फरक असो इतलोच की ते पापा साहेबाच्या माथाखाल नात मापा साहेबाच्या माथाखाल नात देखून तले ह्या मेन लायन चर्चीस कितें म्हणटा थंयसर आमकां फरक पळोवंक मेळटा पूण
सेक्टेरियन चर्चेस आसा पळय आतां प्रोटेस्टंटाच्या मेन लायनीच्या इगर्जांत जावन आपणाचे पंगड केल्ले आसात पळय तातूंत आमकां संपूर्ण देवशास्त्र नैतीक शास्त्र मेळटा की म्हणल्यार व्हडलें सवाल आसा. आतां प्रोटेस्टंट इगर्जे विशयांत उलयतना जाल्यार तो पंगड भायर येता आसतना आमच्या पवित्र सभेंत ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेंत आदी मागातावन आयिल्ली ती रीत बिस्पांक कॉन्सेक्रार करता आसतना याजकांक कॉन्सेक्रार करता आसतना तकलेचेर हात दवरचें तें खंयच्या रितीर प्रोटेस्टंटाचेर कंटिन्यू जालां म्हणल्यार सांगूं इल्लें कश्ट. थोड्या ह्या पंगडांनी काले म्हणटात आमी 25 आसतना आज कोणें अर्गां बलिदान भेटोवचें पेद्राम तूं देखून सगळ्यान मागया हात दवरया ताका त्या दिसाक पेद्रामाक पाद्राप केलो जाल्यार फाल्यां कार्मीन बायक देखून त्या दिसा मागणें कर म्हणचें कितें म्हळ्यार आमकां देवान पवित्र म्हणून दिला देखून बीस साहेबान आमचेर हात दवरून मागणें कर बिस्मा याजकां नेमाक करची गरज ना देखून आमचे मदें कोणाक जाय आमी नेमाक करया. आनी तूं समजचो कितें म्हळ्यार जें कितें जेजून आशिल्लें एक कुटाम जावन आनी कशें ताणें शिसांक आपोस्तलांक नेमाक केल्लें धर्मदूतांक नेमाक केल्लें त्या प्रकार तें कंटिन्युटी जेजूतान कंटिन्युटी त्या रितीची कंटिन्युटी आसा की म्हणलें व्हडलें सवाल. देखून ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभा आनी कातोलीक पवित्र सभा ह्या सेक्टेरियन चर्च पंगडांचे चर्च कित्याक तांणी भेटोवचें मिसाचें बलिदान अर्थाभरीत न्हय म्हणलें चिंतात. देखून आमच्या समजोनीक तें स्पश्ट आसा जाय देखून असले कडेन गेल्ल्या तक्षणा आमी मिसाचो कायदो पाळ्ळ्या बरी जाता म्हूण जायना. ह्या म्हज्या शेजारच्यान एक हें आयताराचें बरें केलां देखून वेचें आनी कालें उलयता म्हणटा फादर तांचे शर्मांव आसा कितले बरें तुमचे शर्मांव काले फादर तांचें म्युजीक आसा कितलें बरें फादर तुमचें म्युजीक कालें. सवाल हें आयतारा आमी इगर्जेक वेचें म्युजीक आयकूंक गी आयतारा आमी वेचें खंयच्या इगर्देन शर्मांव बरो आसा शर्मांव बरो जाय जे हांव ताच्या विशयांत ना म्हणना केदाळे शर्मांव बरो जाय जे म्युजीक बरें जाय जे पूण एक संगत आमी स्पश्ट मोतीन दवरूंक जाय आमी देवाच्या मंदिराक वेचें कित्याक म्हळ्यार देवाचें भजन करूंक आमचो भावार्थ उसारूंक आनी ताका अर्गां दिवंक देवा तुवें म्हाका क्रिस्ताचो मेदवारी इतलें परा बरेंपण केलेलें आसा देखून तुज्या बरेंपणाक हांव अर्गां दितां. 5 बटां एकतलेक ना 5 पाद्र्याबांक एकतलेक बरो शर्मा दिवंक जाता म्हण सांगूंक जायना. सादे उतरांनी सांगलो शर्मा कोणा म्हण एकला काळजा नाटवतलो बरें संगीत अर्थ करता पूण आमकां मागणें करून उपकारचें संगीत उपकारा पडटा. देखून कितलें बरें संगीत आसा कितली सोबीत इगर्ज आसा एर कंडिशन आसा गी ना गी शर्मा सांगचो पाद्र्या उबार आसा गी मोटवो गी हें परा गरजेचें न्हय पूण हांवें इगर्जेक वेचें क्रिस्ताचें बलिदान भेटयता आसतना देवाक अर्गां दिवंक म्हणलें मोतींत आमी स्पश्ट दवरलें जाल्यार तो दिश्टा वस्तू बदलता. देखून इट इज नॉट अबाउट पॉप्युलर प्रिचींग ऑर पॉप्युलर थिंकींग बट ऑथेंटीक टिचींग ऑथेंटीक प्रिचींग बेस्ड ऑन द गॉस्पल्स आनी तें खंडी जावन पवित्र सभेंत वर्त्या माफान जाता म्हणलें तसलें म्हजी अभिप्राय. आतां ह्या विविध पंगडा विशयांत उलयता आसतना आमच्या परिसराक येता आसतना थोड्यांनी हे पंगड गल्फ राष्ट्रांनी गल्फ दाखल्याक आमी सावदी अरेबिया गेल्यार मीस ना देखून थोड्या मनशांनी मागणें करूं सुरू केलें तांकां दुसऱ्या थोड्या पंगडांचें इन्फ्लुएन्स जालें थंय इल्लें आयकलें म्हाकाय आलेलुया म्हणटा आसतना इल्लो स्पिरीट आयलो हांव एक प्रिचर जालो आपूण व्हडलो प्रिचर म्हण चिंता हांगा येयलो आनी तें कितें साहेबा कातोलीक पवित्र शिकय तांणी घालें प्रोटेस्टांचें ऑर्थोडॉक्स शिकोवचें म्हणून म्हजी पवित्र सभा म्हणून खंय हॉटेलांत गी खंय एक भाड्याचें रूम काडून गी सुरू केलें. देखून हांगासर म्हणटा आसतना एका रितीचे हे कितें म्हणटात पॉप्युलर प्रिचर्स कितें आसात त्या बॅकग्रावंडांत हांव सेक्टेरियन चर्चेस हाडून खंय दुसऱ्या खंयचें एसोसिएशन जावन आसल्याच्या विशयांत हांव हाडून आयल्यात. आनी एक कॉन्सेप्ट आमकां पळोवंक मेळचो प्रॉस्पॅरिटी चर्च म्हळ्यार तूं म्हज्या इगर्जेक आयल्यार म्हजो देव तुका ग्रेस्त करचो देव तुज्या समस्या पुरा परिहार करता मात न्हय तुका तुज्या जिवितांत जाय अशी सगळीं बेसांवां दिवचें तसलो देव तसले आसात. थोड्यांक तांचेच म्हणलें आमच्या लोकां बद्दल तांचेच म्हणलें थोडे कॅरिझमॅटीक प्रिचर्स आसात देखून तो प्रिचर खंय वता ताच्या फाटल्यान हांव येता तो कंतर करतलो खंय येता ताच्या फाटल्यान हांव येता असले पंगड आमकां पळोवंक मेळटात. आनीक चड बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आमच्या परिसरांत अक्रिस्तांव बावडांचो कितें म्हणटा प्रेरण गे या कोटे चिंताप पडोवन घेया थोडे पटी तांचे हिंदू धर्मांत आसलें थोडे पटी सेक्टेरियन
तुका माटत केला हर एकाक तुका माटत केला म्हण सांगचे आनी तुका सोरपाचो दोश आसा देखून हांव मीठ उडयतां तुका वास्तू प्रॉब्लेम आसा हें कितें हिंदू बावट तें आमच्या खाण लोकांक बेस्टावन पयशे करतले आसात देखून निजायकी एकलो असली सभा चलोवचो निजायकी ऑथेंटीक म्हण विचारता आसतना तातूंत दोन नमण्याचे डिसर्नमेंट जायचे एक इंडिविज्युअल डिसर्नमेंट आनी एक कम्युनिटेरियन डिसर्नमेंट कितें म्हळ्यार इन आसलो एकादाळे उलयता आसतना आमकां डिसर्नमेंटा विशयान उलयता आसतना हें चिंतप कातोलीक पवित्र सभेच्या चिंतपाक सरी जावन आसा गी आमकां आदी मागातून पवित्र सभेच्या संप्रदायांत पापा साहेबान दिल्ली फादर्स ऑफ द चर्च आमच्या पुरितांनी मलगड्यांनी दिल्ली शिकवण आसा ताचे तावन अलग गी ह्या त्या ट्रेडिशनाक संप्रदाय सरी जावन आसा गी ती पवित्र पुस्तकां सांगल्या चिंतपाक सरी जावन आसा गी हें हर एकल्याक आमकां पवित्रांत पवित्र आत्मा मेळ्ळा देखून आमी सूक्ष्म रितीन डिसर्नमेंट करूंक आसा ह्या ताचें परिशीलन करून निजायकी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तें चलता गी म्हणल्या विशयान आमी चिंतून पळोवंक आसा आतां ऑथेंटिसिटी पळयता आसतना ऑथेंटिसिटी विशयान उलयता आसतना आमी खंयच्या पवित्र सभेंत त्रियेक देवाक जोगत्या रितीन मान मेळटा कितें म्हळ्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत देव तोंड आयले आमी उसारचो बावार्थ आसा आमी उसारचो पवित्र सभेंत उसारचो बावार्थ तो विचारता पवित्र सभेंत लक्ती जाल्ली कितें म्हणटात देवासपण आसा जावं पुरो मरयेक मान जावं पुरो सांजुजेक आमी दिवचो मान पवित्र पुस्तकाचो महत्व आसा असल्या पुरा संगती सांगाता घालून खंयच्या रितीन आमी मुखार वयता म्हणलें पळोवन आमी खंडी जावन शिकोवंक आसा पूण एक संगत हांवें सांगता खंयचे उंची खंयचे सकयल सांगच्या प्रात एक संगत हांवें सांगितलो जो कोण क्रिस्त जेजूक कातोलीक पवित्र सभेंत पाटलाव करून येता ताका खंडी जावन साल्वासांवाची वाट मेळटा म्हणल्यार दुबावनात दुसरे कितले बरे वायट म्हणच्या प्रास कातोलीक पवित्र सभेंत कोण जियेता पळय तो खंडी जावन साल्वासांवाच्या वाटेर आसा म्हणलें आमी पातून कितें म्हळ्यार आमी आजून तें सांग पेद्रू तूं जावन आसा कडाप तुज्या खडपाचेर हांव पवित्र सभा बांदतलो आनी खंयचेय वादळ जावन सैतान जाणाचे जैत व्हरूंक शकचो ना कित्याक म्हळ्यार हांव तुजें तावन हें सुरू करता जेजून घडलेली ती पवित्र सभा आजून त्या दीस तावन मुखारून वचून आसा देखून तें पळयता आसतना निजायकी आमी सोमेस्तांनी त्या जेजून दिलेल्या उतरांक सरी जावन प्रेरणाक सरी जावन पाटी जोगत्या रितीन पाटी येवचें वा रिटर्निंग टू दी ओरिजिनल चर्च कितें आमी म्हणटा तें भोव चड गरजेचें म्हूण म्हाका भोगता तुमी आतां सांगिल्ले प्रमाणे हांवें तेंच विचारचें जाल्यार आतां सादारण लागीं 50,000 पंगड आसात म्हणटा आसतना आमी त्या 50,000 पंगडा लागीं विचारलें जाल्यार तुजो स्थापक कोण गी म्हूण विचारलें जाल्यार तांतले सडावत कांय एक 98% या 99% ते 16व्या शतमानाचे पाटू वचूंक शकचे नात कित्याक म्हळ्यार तांचे पंगड उपजले 16व्या शतमानांत आनी उपरांतल्या शतमानांनी पूण आमी कातोलीक पवित्र सभेंत उलयता आसतना आमकां पापसाहेब आसा आनी ताचे संप्रदाय पाटी वता आसतना सांग पेद्रूला घेता आनी जेजू ही सभा घडली म्हणटा आसतना सीदा आमचें कनेक्शन जेजू लागींच वता आनी तशेंच ऑर्थोडॉक्सी आमच्या तावन इल्लें विभाजन जाल्यार जावं पुरो पूण जाल्यार तांचें मूळ थंयच वता तशें म्हणटा आसतना ह्या इतले 50,000 पंगड आसतीत जाल्यारय ते म्हणटीत आमचे सोमा तांचे सोमा न्ही म्हणून पूण तांचे मूळ वचून पावचे काले 16व्या शतक मात्र ताजेर परत्यान ताजेर फाटी वेचना तांचे त्या अर्थान आमच्या लागीं इल्लें विभाजन आसूं की पुरो ऑर्थोडॉक्स आनी कातोलीक पूण ह्या दोन सभांक कातोलीक पवित्र सभा आनी ऑर्थोडॉक्स हांकां सीद कनेक्शन जेजू लागीं आसा म्हणल्यार कांय चूक जायत की खंडी जावन सूख जायना कित्याक म्हळ्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आनी सुरविल्ल्या शतमानांनी ह्या 5 गांवांनी सुवार्ता परगट जावन गेल्ली केदाळा त्या शिकवणेक तद्विरुद्ध रावन संपूर्ण रितीन अलग जावन रावून ती शिकवणूच नाका म्हणून आमचीच पवित्र सभा घडटा म्हणल्या वेळार थंयसर समस्ये जावंक सुरू जाले देखून वडदिसो सक्रामेंत एवकरिस्त तो भेटोवचो ह्यो मूळ हाव्यो संगती सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आयिल्ल्यो त्यो ऑथेंटिकली आमकां दिसनात थोड्या पवित्र सभांनी बाप्तिजमी सारक्या रितीन दिला गी म्हळ्यार कळीत जायना आतां दाखल्याक आमी कातोलीक पवित्र सभेंत म्हणटा आसतना एकच तकलेचेर उदक वतून ह्या भुरग्याक उदकांत बुडोवन थोड्या गांवांनी
बाप्तिजम दिवचो जागो व्हडलो आसता, भुरग्याक बुडोवंकी जाता, तकली बुडोवंकी जाता, ह्या भुरग्याक बुडयता, कळाचें कशें करचें म्हणल्यार कळाचें. वय हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, सारकीं स्पश्ट उतरां आनी उदाक. पूण थोड्या असल्या पंगडांनी त्रियेक देवाच्या नांवान हांव तुका पवित्र स्नान दितां, ओ बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणना. त्या दळा दी क्रेडिबिलिटी ऑर द वॅलिडिटी कितें आमी म्हणटा इट इज क्वेश्चनेबल. वय त्रियेक देवाच्या नांवान दिता वय, पूण संपूर्ण रितीन तूं तें फॉर्म्युला वापरनाय. हांव तुका पवित्र स्नान दितां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. देखून तसले बाप्तिजम आमकां रेकॉग्नायज करूंक जायनात. आनी थोडे म्हणटात हांव तुका पवित्र आत्म्याच्या नांवान पवित्र स्नान दितां, ह्या दैवीक उज्याच्या बळान, कित्याक म्हळ्यार उज्याच्या कॅंडांनी देवुल्लो पवित्र आत्मा, देखून तुका हांव दितां ह्या पवित्र आत्म्यान दितां. तें उदकाचें पवित्र स्नान जायना. आनी जर तर पवित्र स्नान सारक्या रितीन दिवना जाल्यार तुवें दुसरें सक्रामेंत घेवंक जायना, दुसरें सक्रामेंत घेवंक जायना. देखून ह्या हर एक पंगडा विशयांत आमी उलयता आसतना खंयच्या रितीचें पवित्र स्नान, हें म्हळ्यार तुवें कातोलीक म्हणून आपयचें जाल्यार खंयच्या रितीचें पवित्र स्नान म्हळ्यार पळय, आतां यहोवाना साक्षीगळो, यहोवाना साक्षीगळो तांकां क्रिस्तांव म्हणून आपोवंकी जायना, क्रिस्तांव म्हणून आपोवंकी जायना. कित्याक म्हळ्यार ते त्रियेक देवाक पातयेनात. बाप पूत पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना त्रियेक देवा पातयेनात. तांणी म्हणजे यहोवा, यहोवा देव, बाप देव, जेजू तो आदी मागातान जुवांच्या वांजेलान सांगल्या बरी नातुल्लो, नातलो तो कैंगी मोदेगात आयिल्लो, देखून तो बापातान आयलो, पूण ससनाच्या ससनात हांव तो नातुल्लो. सो यू आर पुटींग अ लिमिटेशन. देखून बापाक तो इक्वल न्हय, तो इल्ल्या तेंपा उपरांत आयिल्लो. पवित्र आत्मा म्हणटा आसतना परतून सेम तें कॉम्प्रोमायज जाता. देखून यहोवा त्रियेक देवाक तूं पातयनाय जाल्यार, दॅट इज द बेजीक टेनेंट, पातयनाय जाल्यार तुका क्रिस्तांव म्हणून आपोवंक जायना. देखून यहोवाना साक्षीगळो म्हणटा आसतना आमी तांकां क्रिस्तांव म्हणून सयत घेनात. आतां आमच्या बागलार येता आसतना आमचो तुमचो बायबल एकत म्हणून आमचो तो बायबल हाडून येतात सुरवेर. थोड्या तेंपा उपरांत तुमच्या बायबलान तें सोमान हें सोमान हाडलें, आमचो बायबल घे म्हणून गुणायतात. पूण आमचो लोक कितें म्हणटात, पाप लोक घुस्पडता. मागीर आमकां बारी सुलाभ कितें गे म्हळ्यार पाद्र्या भविश्यान दिल्लेशें सांगलें, तुमचो पाद्राबो तो तितलो बरो ना, इतलो बरो ना, तेशें सांगून मोतीक केलें म्हणटा गुणावचें तसलें आमकां धाकले साबार आमकां आयकोंक मेळटात. देखून कोणीय ह्या विशयांत संपूर्ण स्टडी करता म्हळ्यार जायना. म्हाका गोत्ता आसलें एका कुटुंबांत हांवें ती विचार, आरे हें कितें तुवें तुज्या घरा कितें हांकां ह्या सॅक्टांच्यांक येवन उलोवंक आनी परत सोडलें. फादर तो आमचो शेजारी, ताचे कडेन उलयल्यान कितें सूख आसा, आयकोवचें कोण कालें सांगता. पूण अशें इलयलें आयकोवंक सोडून आमच्या घरा भितर येवन सोडूनच मागीर तें सोमा हें सोमान इगर्जे म्हणसो तें म्हणसो वचचें ना, शेजार हांगा मागणें करूंक जाता, हांगेर मिसाचें बलिदान भेटयतात, ते तेंत जायत. असले पुरा घुसपडीच्यो संगती आमच्या मंगळुरांत जायत्यो घडोवन आसात. हांवें आमच्या लोकां लागीं सांगचें कितें म्हळ्यार, असले तुमच्या घरांनी येता आसतना दयेकरून पाद्र्याबांक तिळसिया. पाद्र्याबांक तिळसल्यार आमकां एटलिस्ट थंयसर आमकां सारकें कितें सूख कितें म्हणून कितें आलतारीतान सांगूंक जाता, ह्या संबंद जाल्ल्या मनशां लागीं सांगून स्पश्ट करूंक जाता. थोडे फावटी आमी म्हणचे पडटा आमच्या लागीं बायबल आसा सायबा, आसा भयणी. देखून आतां बायबल आसा म्हाका इल्ली मनीस कोण आसा ती पुरो, आतां तूं सांगचें आसा दुसऱ्या लागीं सांग म्हणून सांगूंक आसा जाता. देखून समस्या मस्त आसात. आतां हे इतले पंगड आसून सुवार्ता परगट करूंक जेजून आमकां एक आदेश दिला सगळ्यांक, वसा आनी सुवार्ता परगट करा म्हणून. आतां हे इतले पंगड आसता आसतना समाजांत आनी मनशां मुखार सुवार्ता परगट करूंक गे इतले पंगड एक पुराक गी या अडकळ गे म्हणून. कित्याक म्हणशाला आयकतलो मनीस म्हणूं का, तुमी क्रिस्तांव म्हणटा, तुमच्या मद्यांत इतले पंगड आसात म्हळ्यार भिन्नता आसा. तशें म्हणटा आसतना तुमच्या पैकी कोण सारको म्हणलें सवाल ते आयकतल्या मतींत येवंक साध्य आसा. देखून हे इतले पंगड नंबराचे एक पुराक गी एक अडकळ स्कॅन्डल गी म्हणून. आतां पयल्या सहस्रांत सुवार्ता परगट जाता आसतना असले वांटे फांटे पुरा नातले. तकल्याक युरोपांत सुवार्ता परगट जाताना हो समस्या जावना. कित्याक म्हळ्यार एक कातोली पयस सभा आनी गेल्ल्या आयिल्ल्या गांवांनी कोण नागरीक आसात दुसऱ्या दुसऱ्याचे काय म्हणटात सिविलायझेशन लग्ती जालें, सुवार्ता परगट जाली, तांकां बाप्तिस्म दिलो. दुसऱ्या सहस्रांत सर्वेर तितले समस्या ना. पूण केन्ना पळय हे पंगड आयले, आतां धाकल्याक आतां
आफ्रिकांत सुवार्ता बरान परगट जावन आसा. मुस्लीम धर्मी परगट जावन आसा, क्रिस्तांव धर्मी परगट जावन आसा. चिंतून पळया एकाच हळ्ळेक एकाच गांवाक कातोलिकांचेय गेले, ऑर्थोडॉक्सांचेय गेले, सकड ह्या पंगडांचे गेले जाल्यार तांकां सुवार्ता घेवंक जाय. आतां तांकां ते समस्या येतात. एकाच क्रिस्त जेजू फातीता म्हणटात, एकच बायबल म्हणटात, हे दुसरे आयल्यात तेंगे. देखून प्रोटेस्टंटा मध्ये तांणी एक आलोचन केल्या. देखून आतां तूं आंग्लिकन पवी सभेचो वय जाल्यार एपिस्कोपेलियन थंय वेचे नाका. ओके, पेंटेकॉस्टलाचो येता जाल्यार आनी एकल्यान वेचे नाका. देखून एका रितीच्या अंडरस्टँडिंगाचेर वांटून घेवन वचून आसात आमी एकाच क्रिस्त. म्हळ्यार ह्या क्रिस्तांव एक कोटाक लक्ती जाल्ले प्रयत्न ह्या दिसांनी चलोवन आसा. कातोलीक पळय सभाय ताका पुरक जावन रावल्या, प्रोटेस्टंटी ताका कितें फाटींबो दिता. दुसरे वांटे आसात म्हणटा हे जाण आसात, एक्लेजियल कम्युनिटीज आमी म्हणटात. देखून हो मिसांवाचो वावर करता आसतना ते कितें म्हणटात एका रितीच्या अंडरस्टँडिंगाचेर मुखार वचून आसात. नातल्यार तें कॉम्पिटिशन जाता. आतां आमच्या देशांत जाल्यार मेथोडिस्ट, बॅप्टिस्ट, ह्यो पवी सभा आनी पुरा आंग्लिकान आनी पुरा येता आसतना तें कॉम्पिटिशन आसलें. पूण आतां ते आसले हे वचून आसतना सकड सांगात चर्च ऑफ सावथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जाल्ल्यान एक बऱ्या रितीचें अंडरस्टँडींग आसा. देखून एका उतरान सांगचें जाल्यार असले वांटे फांटे सुवार्ता परगट करच्या वावरांत निजाय की आमकां हिन्नडे कितें म्हणटा कन्नडा म्हणटा बळे ताका एक कितें म्हणटात एक ब्लॉक आसल्या बरी सुवार्ता एकाच रितीन बळान मुखार वचोंक अवकाश करना. ताच्या बदलाक आमचे लागीं रिसोर्सस कितें आसा ते पूल करून बरें करून सांगाता घालन निजाय की लोकांच्या गरजांक पावून जेजू क्रिस्त मोवाळ मुनसुबीदार तो आमकां सेवा करूंक आयलो या ताची बरी खबर दिवच्यांत हाताक हात दिवन वावर केल्ल्यांत जायतें बरेंपण जाता. नाजाल्यार पवी सभेच्या वाडावळीक आमी कुराड मारलेल्या बरी जाता. हांवें अशें आयकल्लें की थोड्या वर्सां आदीं एका संमेलनाक गेल्ल्या वेळार तो मनीस म्हणलो चीनांत सादारण एक थोड्या वर्सां आदीं ताणें सांगलें थोड्या वर्सां आदीं 1 मिलियन कातोलीक आसले म्हणजे 10 लाख आसले आनी ताच्या मागीर 1 मिलियन हे न्यू लायफाच्या मनशांनी प्रासले म्हणून. पूण आतां प्रस्तुत चीनांत लागीं 10 मिलियन कातोलीक आसात म्हळ्यार 1 करोड आनी सुमार लागीं एक 100 मिलियन न्यू लायफाचे आसात म्हणून. आतां हें सांगून ताणें लागीं 12 वर्सां जालीं. आतां आणखी संकशडला जावंक पुरो. आमचे पळयत आसतना अशी परिस्थिती पळयत आसतना कातोलीक पवी सभेंत इल्ले रिजिडिटी म्हळ्यार इल्लेशे संप्रदाय चड आसात आनी त्या देखून सुवार्ता प्रसार करूंक चड तितल्या उर्बेन हेरां बरी वचनात. कित्याक म्हणटा जाल्यार ह्या न्यू लायफाच्या पंगडांक आनी पुरा तांकां एक काल म्हणटा जाल्यार वयर तावन आदेश जायचे ताच्या मागीर तांकां रूल इरेग्युलर पुरो उणें आसात. ह्या कारणाक लागून ते कांय फास्ट वाडटात गी वाडावळ बरीच चड क्रिस्तांव जातात पूण तांकां रिस्ट्रिक्शन्स म्हळ्यार अडकळी उणें आसात. आमकां कांय चड आसात तशें कांय समस्या आसात गी म्हळ्यार तांचो वाडावळ 10 वांट्यांनी चड आसा. आमची आसा पूण तांचे 10 वांट्यांनी चड आसा आनी देखून तांकां चड स्वातंत्र्य आसा गी म्हणलें एक सवाल येता. आतां अंके संख्ये विशीं आमी उलयता आसतना खंयचोय राष्ट्र जावं दी ते अंके संख्ये खंयन तावन येतात म्हळ्यार एक ताका एक सिस्टमॅटीक आमच्या भारतांत केल्ल्या बरी सेन्सस आसा जाल्यार ताचे तावन आयिल्ले संख्ये घी म्हळ्यार पळयचें पडटा. देखून ऑफिशियल सेन्सस काडून चायनाचें पळयलें जाल्यार आमकां थंयसर क्रिस्तांवांचो संख्यो पळोवंक मेळचो उणो. देखून ते खंयच्या पंगडाचे आसूं दी कातोलीक आसूं दी आतां इवन कातोलीक पळय सगळे संख्यो जाल्यार उणो. पूण आमी कितें म्हणटा अंडरग्रावंड चर्चीस म्हणटात तशें म्हळ्यार धरणीपणां इगर्ज बांदल्या म्हणून न्हय कोणाक कळीत नातल्या रितीन घरांत गी आनी खंय गी सांगाता मेळून वावर करचें तसलें आमकां जायतें आमकां पळोवंक मेळटा. जावं पुरो गल्फ राष्ट्रांनी जावं पुरो भारतांत जाल्यार आमचे राष्ट्रीय कंप्लेन कितें तुमचे रिजिस्ट्राचेर तुमचीं नांवां नात पूण तुमचे क्रिस्तांव वस्तूनाक क्रिस्तांव केलां म्हणल्यार तसलें एक चिंताप आसा. आतां प्रमुख जावन क्रिस्ताच्या सुवार्तेक आमी साक्ष दिवयेत गी म्हणल्यार तसलें एक सवाल. आतां आमी कॉन्क्रीट रितीन उलया. आतां आमच्या देश मंगळूर देशांत आतां 21 आयोग आसात. आतां 21 आयोगा विशयान उलयता आसतना एक आयोग क्रिस्ती एकवटाचो आयोग
आता आमचो मुखेली फादर जोझफ मार्टिस जेप्पू सेमिनारीचो प्राध्यापक आदलो रेक्टर वय. तो फिरगजांनी वेता आसतना आमी ह्या क्रिस्तांवांनी सांगाता रावाजे आनी एकवटान रावाजे एकवट आमचो दाखयजे क्रिस्ती एकवटाचो आयोग आसा ताचेर आमचो लोक आंगार पडोंकूच येता आमी कोणाडे जाल्यार उलयता प्रोटेस्टंटाडे वता पूण तुमी म्हाका न्यू लायफाडे उलोवचें नाका ओके कित्या म्हळ्यार 2008 आज पर्यंत आमकां प्रॉब्लेम जाल्या जाल्यार न्यू लायफा वरेन प्रॉब्लेम जाल्यात देखून तांचे कडेन आमकां संबंद नाका हें क्रिस्ती एकवटाचो आयोग वचूं नाका तुमी उलोवचें नाका आमी आमचे इतल्या भावपानां रावया ते तांचे इतल्या रावंदी कित्याक म्हळ्यार आयिल्ले समस्ये पुरा आतां आमी क्रिस्ती भावार्थाक साक्ष जावन जियेत आसतना आनी आमचेर कंटाक येता आसतना वय. आमी ते आमचे बरी न्हय म्हणून बोट जाकून सांगूं जाता गी म्हळ्यार सवाल पळय तांकां धरून व्हरतले आज वय आनी फाल्यां आमचे सांगाता कोणी नातळ आमकां धरून व्हरतले वय. आमकां धरून व्हरतले वय, कित्याक म्हळ्यार आमच्या जायत्या लोकां चिंता आमचे बोळ मोडी जे जाल्यार खंय पुरा कुर्लेचे दांगे मोडिल्ले पळय खंय पुरा एक मोडून आयल्यार कुर्ले मुखार वचून जाता निमाणे व्हडले दांगे मोडटात धाकटे दांगे मोडटात देखून एक बारीक कशें बॅलन्स करून व्हरचें म्हणल्या विशयांत भविष्या आमच्या स्थळीय पोवीस सभेंत मस्तू शिकोवन दिवंक आसा दाखल्याक आमच्या शिवमोग्गाच्या बिसायबान ह्या सकड पंगडांक मुखेलपण दिल्लें आसा ओके मुखेलपण दिता आसतना अशें सांगलां की म्हळ्यार आमी तुमचे वट रावता तुमी सुवार्थ परगट कशें काम करता आमकां संतोश क्रिस्ताची बरी खबर दितात पूण तुमी कातोलीक सारकें नात प्रोटेस्टंट सारकें नात म्हणून आनी एकल्या बोट सकून अनावश्यक करचें तुमी स्पश्ट रावंक आसा तुमी सुवार्थ परगट करा पूण कातोलीक पंगडांतल्यान सोरून वचें शीप स्टिलींग म्हणटात शीप स्टिलींग सोरून वचें आनी एका पंगडांतल्या काणयोन तो मुजो म्हणून क्रिस्तांव केलें म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तूं क्रिस्तांव आसल्याक कितें तें क्रिस्तांव करचें प्रोटेस्टंट आसल्याक हांवें कातोलीक पवित्र सभेक आनी म्हजो सांको सोडलो म्हणल्यार ताका अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार ताका क्रिस्ता जेजूची वळख आसा पूण आमच्या प्रस्तुत परिगतेंत असले पंगड जोहान साक्षीगळो न्यू लायफ आनी ब्रेड ऑफ लायफ मिनिस्ट्री आनी तूं पळय कितें म्हळ्यार आमच्या कातोलीक समुदायांत आसल्यांक सोर्ण व्हरन म्हजी पवित्र सभा वाडल्या म्हज्यान 800 जाण आसात 900 जाण आसात म्हळ्यार तसले एक पोकळ चिंता खंयसर आमी वट्टूक रावन आमी क्रिस्ताचे तूं तुज्याच पवित्र सभेन राव सायबा म्हज्या घरा येवन आयकल्यार वडना तूं कातोलीक पवित्र सभेसून आयतारा मी सारको वच म्हूण सांगच्या बदलाक आपल्या पर्सनल इंट्रस्टाक म्हजें नंबर इतलें व्हडलें या हांवें करचो संस्थो सेवा दिवचो संस्थो आसा ताका तूं कुमोक दी इगर्जे कुमोक दिनाका असले स्वार्थी चिंता पासून मुखार गेल्ल्यान आमकां समस्या जावन आसात देखून कशें खंय डिफेंड करचें एक पवित्र सभा आमी हे सुवार्थ परगट करचें क्रिस्ताच्या पाटलावदारी आनी आमकां प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी मस्त आसा देखून हे ल्हानशें कुपमंडूक म्हणटा आमी तसलें तें हें काणयोन बांयत आसल्या माणक्या बरी म्हजें मात्र सारकें आनी एकल्याचें तें चिंतपात हांव खंय ह्या प्रस्तुत परिगतेंत आमी उदार म्हणून भायर येवन एकामेकाच्या सहवासांत जियोवचे प्रयत्न करी जायस मोगाच्या भाव भयणीनो आज पवित्र सभेंत कितले पंगड आसात आनी जराल रितीन पळयत आसतना हे पंगड सगळे क्रिस्ताक साक्ष दिवंक पुराक जावच्या बदलाक एका रितीन खंयी आडपाय दिता म्हणलें एक चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा हे आयच्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां पळोवंक मेळटा गरज कितें म्हळ्यार आमी आमचे भिन्नता ती देगे दवरून आमी सक्कडी क्रिस्ताचें म्हणलें चिंतप दवरचें आनी त्या दिशेन वावर करचें म्हणलें चिंतप आमकां आज मानादीक जॉन बॅप्टिस्ट साल्डाना हांणी आमकां दिलां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर तुमकां आयच्या कार्यक्रमांत कसलेय दुबाव आसत जाल्यार ह्या सडीत कांय विचारूंक आसा जाल्यार तुमी दया करून व्हॉट्सॅपा मुखांतर आमच्या लागीं विचार येता 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com परत ते फावटी मेळया तोळ पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समट आणि सावाला
सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 उतरां आयकताना चढय आमचो भावार्थ भावार्थाची सतां शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र्यो करीत भेटयताना चढय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ माये कुलो मारता आसतना चढय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना चढय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ
सवालां हर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.